इम्युनायझेशन जाका म्हणटा किंवा वॅक्सिनेशन हाचे तुम्ही तुमच्या भाषेन व्याख्या कशी करतली? म्हणजे थोडे असे डिजीज असतात मातशे दुयेंतां आसता जी खूब प्रोलॉंगड उरता ऑर तांकां तांचे सायड इफेक्ट खूब कशे असतात सो ते जावचे न्हय म्हणून आमी स्मॉल अमाउंटान ते तसलेच हे आसते रक्तान ऑर आंगांत आमच्या घालतात सो जे आमची सहनशीलता वाडची सो जर त्या हाजो रोगाचो जर आमचेर हो जालो हल्लो जालो केन्नाय जाल्यार आमकां रिस्पॉन्ड करपाक आमची बॉडी सज्ज आसची. अच्छा म्हणजे त्याचे अँटीबॉडीज तुम्ही पहिलीच आंगात तयार करून बिफोर द म्हणजे तुका त्या दुयेंसाचे पहिलीच लागण जावचे पयलीं. अच्छा आनी तें आसता ते इन अ गॅप जाय पडटा कित्याक ताजे आमी एंटीबॉडी टायटर्स म्हणटात म्हणजे बेजिकली टेक्निकल टर्म्सांनी जर उलयलें आमी जाल्यार ताजो अर्थ असो की तातूंत एंटीजन आसता जाच्या कडेन आमची बॉडी रिएक्शन दाखयता रिएक्शन दाखोवन ताका हे सोलदारशे तयार करतात भितर सो दॅट की केन्नाय जर कितें जर आयलें तशें जाल्यार आमची आंग आसता रेडी आसता झगडपाक. त्या दुयेंसाचे जंतू जेन्ना तुमच्या आंगान येतात किंवा भितर सरले जाल्यार त्यांच्या बरोबर फायट करपा खातीर तुमची डिफेन्स सिस्टम जशें आतां आमचे नॅशनल डिफेन्स सिस्टम एक फर्स्ट लायन म्हणून आसता बॉर्डरीचेर सेकंड लायन आसता तशी तुमची लायन्स ऑफ डिफेन्स म्हणजे हाचो हो रोल आसा.